AICC सेक्रेटरी निवेदित आवलेकर सर, आमचो नॉर्थ गोवाचो अध्यक्ष GPCC शशांक नार्वेकर सर, आमचो GPCCचो जनरल सेक्रेटरी आमचो श्रीनिवास कलप सर, आमचो GPYC यूथ काँग्रेसचो नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ट्रेवर फर्नांडीस, आमचो नॉर्थ गोवाचो NSUIचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सदाशीव, आमचो म्हापसाचो ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ काँग्रेस समिती. आयचो प्रेस कॉन्फरन्सचं कारण म्हटल्यार छात्रवृत्ती गूंज. आयज AICCचो प्रोग्राम आसलो छात्रवृत्ती गूंज, आनी आयज आमी हो प्रोग्राम आमचे नॉर्थ गोवा मांद्रे ह्या कॉलेजींत घडोवन हाडलेलो आहा. आनी ह्या प्रोग्रामा बद्दल आमचो जो आयचो नेतो आहा आनी आयचो जो प्रोग्रामचो इंचार्ज AICC आनी विजय सराक सांगता हांव की प्रेसाक कंप्लीट करता. एक प्रोग्राम केल्लो छात्रवृत्ती गूंज. आयज आमी ते भुरग्यां कडेन आमचे फुडें एस्पिरंट्स आमचे स्टुडंट्सा कडेन उलयले. ते टायमार तेंच्यांनी आमकां सांगलें की बाबा ते उलोवंक लागले आमचे कडेन ते आमचे तेंचे प्रॉब्लम्स सांगूंक लागले, एंगर सांगूंक लागले. ते आमकां विचारताले हू इज हे रिस्पॉन्सिबल कोण आहा पळय तेजी अकावंटेबिलिटी कोण घेतलो कळ्ळें न्हू. तो एंगर तो युथान आहा पळय तो आमचो सरकार आहा पळय एट द मोमेंट तो कसो हँडल करतलो. आयज इतले घडलां आमचे जंतर मंतर दिल्लीक. लोकांक इतलो हेरेस केलेलो आहा, मारलेलो आहा, गाडयो डॅमेज केलेले आहा. लोक आपणाचो टायम काडून थिंगा जंतर मंतर गेला, आपणाचे पयशे फ्लायटीक पयशे घालून थिंगा रावन टायम स्पेंड करून की बाबा तांकां न्याय मेवतलो म्हणून. न्याय आयज पासून तो न्याय तांकां मेवना. आयज आमचे इतले भुरगे मेले, 17 ते 21 भुरगे मेले. तेजे FIR जाल्या जावंक ना. लोक इसादता, भुरगे इसादता हो आमचो फ्युचराचो हो आमचो फ्युचर जनरेशन आहा पळय ते इसादता बाबा अशेंच लीक जातले पेपरी वा कितें जातलें. हेजेर आमी स्ट्रीक्ट सगळ्या लोकांनी मागता केन्नाय कितें आसता व्हडलें नीट पेपर or any other thing which will benefit the youth for their future, please stand, leaving any party, anything, please stand for the protest, please help the youth of Goa and India. Thank you. To you all, I am very happy to be here today in Goa at the North Goa DCC office to address you all. As you have seen, over the last few months, across the country, there have repeatedly been cases of leaks happening with regard to various examinations which are conducted by the Government of India. Thousands, lakhs of students across the country have been affected by these frequent lapses on the part of the central government. Despite repeatedly being asked for action to be taken, for heads to roll, for investigations into it, there has been nothing forthcoming from the central government. Over the last few days, you would have seen that thousands of students from across India made their way to Jantar Mantar in New Delhi, from where they attempted to march to Parliament. What were they searching for? What were they looking for? They wanted answers to their problems. They wanted the union government led by Narendra Modi to act. They wanted to understand how years and months of their lives, which they have sacrificed to prepare for these various exams and have now been washed away, how that will come back to them. All their protests were peaceful, all their protests were democratic, all their protests were nothing that India has not seen before. And yet, the way in which the central government dealt with them, it is the most shameful, most barbaric, most heinous acts that we have seen ever. The way
students have been treated over the last few days in New Delhi. There were instances of pellet guns being used. There are instances of batons being used. There have been instances of girl students, females who were there being manhandled. There have been instances of police smashing vehicles recorded on video and being made to look like the students were smashing those vehicles. If the students of our country, the youth of our country, cannot hope for answers in today's day and age from the government with regard to their own futures, where else are they supposed to go? Apart from this, yesterday, our leader Shri Rahul Gandhi ji, the leader of the opposition in the Lok Sabha, he is not just the leader of the Congress party, he is the leader of the entire opposition in the Lok Sabha. The way he was treated when they were attempting to march to Prime Minister's house, again, this is nothing that has not happened before. In the past, when there were Congress government's marches happened to Prime Minister's house, they were dealt with peacefully, there was dialogue. But now, what is being said is that it is my way or the highway. You manhandle the leader of the opposition, you pick up MPs who are protesting with him. Our leader, our General Secretary, Shri Venugopal ji was there. Our General Secretary, Srimati Priyanka Gandhi ji was there. Our National President, AICC President, Honorable Kharge ji, yesterday, on his 84th birthday, was there demonstrating for the students of this country. There were chief ministers there, MPs there, across party lines. Akhilesh Yadav ji of the Samajwadi Party was there. There were leaders from the Nationalist Congress Party, from other parties. And the government, instead of trying to have a conversation, manhandled them, picked them up, took them away, locked them up in a stadium till the middle of the night, and gave absolutely no assurances. To have a dialogue in Parliament, neither are they ready to let anybody ask any questions. So where exactly are these students supposed to go? Is it too much to demand accountability on behalf of the students from the Education Minister of this country? Is it too much to ask for accountability on behalf of the students of this country from the central government? It is absolutely heinous what is happening. It has never happened before, and it has never happened in any other part of the world. Today is a sad day, not only because of what happened, but if you look at international media across the world, they are all covering what is happening in this country today, what has happened yesterday, and how students are being treated. It is in this backdrop that the Congress Party, led by our leader Shri Rahul Gandhi ji, over the last couple of months, has launched the Chhatron Ki Goonj program, which is traveling across the country, interacting with students, interacting with their parents, interacting with parents of students who have committed suicide because of these failed examination tests, and understanding their pain, understanding their problems, understanding what went wrong and how we can fix it. More than 7.5 crore students have been affected by over 152 cases of paper leak over the past 12 years of the Modi government. Examinations have been cancelled, frequently results have been delayed, and recruitment processes stalled. This repeated failures exposes the Modi government's planning, exposes the way the education department is being run by them, and exposes the fact that our youth and their futures are at risk. We demand accountability from this government for these faulty examinations, for paper leaks. We demand that this recurring feature, examinations used to be an annual feature, now examination leaks have become an annual feature, and that needs to stop. Also, it has to be understood that when we say paper leak,
it is not just a paper leak. It is an organized system that is running that makes it repeatedly happen. So that needs to be stopped and questions need to be asked. Students across India spend years of their lives preparing for these exams. Parents spend all their life savings putting it into these coaching centers for their children. And then when papers frequently get leaked and this pressure comes on to students, you have cases of suicide, you have cases of people not having enough money to sit for the exam again, and you're risking children's futures. So this Chhatron Ki Poonch program so far, Rahul Gandhi ji has been in Kota, he has been in Dehradun, and over the course of the month, he will be traveling to many other cities across India, meeting with students, meeting with their parents, understanding what else can be done to help fix the education system. And today, once again, on behalf of the Congress Party here in Goa and nationally, we completely, unitedly condemn the actions that happened yesterday in Delhi, where our leader of the opposition and our leader Rahul Gandhi ji was manhandled, where he was detained, all for what? For peacefully protesting against the acts of this government, for asking questions, and for standing with the youth of this country. We will not bow down, we will not back down, and we will do whatever it takes to protect the futures of our children and to make sure that what wrongs are there in the education system, that they will be righted, and we will not rest until that happens. Thank you. कंट्री आणि त्याचे एज्युकेशन सिस्टम आसा पळय त्या एज्युकेशन सिस्टमाच्या थ्रू जगभर आमी इतले हायली क्वॉलिफायड सायंटिस्ट स्कॉलर्स तसेच ऑथर्स आणि वेगवेगळ्या फिल्डान काम करणारे इंटलेक्च्युअल्स प्रोड्यूस केल्ले ओवर द लास्ट 70-75 इयर्स आणि त्याचे एक कारण असलें की काँग्रेस पार्टीन जेन्ना देशाचे कारभार आपल्या हातीन गेल्ले तेन्ना आमचो जो फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर आसलो पंडीत जवाहरलाल नेहरू तेणें एक फावंडेशन घातलेलें ह्या कंट्रीन एज्युकेशना खातीर तितून तेंच्यांनी स्कूल्स प्रायमरी स्कूल्स बालवाडी पासून प्रायमरी स्कूल्स तशेंच सेकंडरी स्कूल्स IITs ITI सगळे जे इन्स्टिट्यूट्स सेटअप केले ऑल ओवर मेडिकल कॉलेजीस सेटअप केले सगळे जे इन्स्टिट्यूट सेटअप केले त्याचो एक गोल आसलो की जेन्ना आमकां स्वातंत्र्य गावलें तेन्ना आमची जी परिस्थिती आसली की मॅन्युफॅक्चरींग झिरो प्रोडक्शन झिरो एग्रीकल्चर झिरो सगळे जे ज्या कंडिशनान आमकां आमचो देश आमच्या हातीन दिल्लो पळय थंयसून वयर हाडपाच्या खातीर कितें गरजेचें आसा हें एक प्लॅनिंग करून आनी एक विजन आपल्या कडेन मॉडर्न इंडियाचें विजन दवरून आपल्या समोर जे प्रायम मिनिस्टर आमचे जाले काँग्रेस पार्टीचे तेंच्यांनी हे विजन फुडें व्हरपाच्या खातीर व्हडल्यो इन्स्टिट्यूट्स रायट फ्रॉम फर्स्ट डे जे स्कुलान वयतात रायट अप टील पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्सीस जावं वोकेशनल कोर्सीस ह्या सगळ्या खातीर एक सेटअप करून रेडी केल्लो ह्याच एक कारणां खातीर की जगभर जे आमचे इंटलेक्च्युअल आणि जे शिकपी लोक आसात जे आमची कल्चरल आयडेंटिटी वांगडाच एक इंटलेक्च्युअल आयडेंटिटी फुडें व्हरूंक शकता आणि आमी पळयलां की लास्ट 12 वर्सान हे सगळे ही जी सिस्टम आसली पळय गुगलचो CEO धर कितले तरी म्हाका जो प्रायम मिनिस्टर UKचो जालो हे सगळे दीज आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ दी इंडियन एज्युकेशन सिस्टम ही सगळी जी म्हाका दिसता एज्युकेशनाच्या थ्रू येयल्ले जे ऑथर जे इंटलेक्च्युअल जे इंडस्ट्रियलिस्ट जे सगळे आसले पळय तांकां एक बरी फावंडेशन तेंच्या हाती कडेन आसली आनी ती काँग्रेस गव्हर्मेंटान तांकां प्रोवायड करून दिल्ली पण आमी आतां पळयलां की म्हाका दिसता BJP सारकी जी पार्टी आसा एट नॅशनल लेवल जावं एट लोकल लेवल दे आर नॉट इंट्रस्टेड तांकां इंट्रस्ट ना की तेंच्यांनी एक इंटलेक्च्युअल बरें स्वताच्या केपेबिलिटी कडेन प्रायड दवरपी एक जनरेशन क्रिएट करपाक जाय कितले तरी स्टेटीन आमी पळयल्या की
हजारांनी स्कूल बंद केल्या. गोंयानूय सेम सिच्युएशन जालें की अमक्या रेडियसा भितर टिचरी कमी पडटा जावं स्टुडंट 2 का 3 आहा म्हणून तेंच्यांनी स्कूल्स शटडावन केल्या. सो पेपर लिक्स आनी हे जे म्हणटा पळय ते फुडल्या लेवलाक प्रायमरी जे एज्युकेशन आमचें बेसीक एज्युकेशन सिस्टम जें आसलें जितूनसून आमचे गांवा खेड्यांतले भुरगे फुडें सरून शहरान येवन फुडलें एज्युकेशन घेताले, ती बेसीक जी ग्रावंड वर्क जे केल्लें पळय तेंच तेंच्यांनी खंय तरी काबार करून उडयला आयज. आमी पळयता की ऑल ओवर इंडिया सगळे इन्स्टिट्यूशन्स तेंच्यांनी चडशे जाता तितले प्रायवेटायज करून उडयल्या. गोंयानूय आमी थोडे वेळ पयलीं पळयल्लें की एक बरी 10 का 15 हजार स्क्वेअर मिटराची प्रॉपर्टी कामुर्ले आनी थिवीच्या वाठारांत तेंच्यांनी प्रायवेट युनिवर्सिटीक दिवन उडयली कमी रेटीक. ह्यो ज्यो प्रायवेट युनिवर्सिटीज जाता जे हे फूल सिस्टम जे जाला हे कोणा खातीर बेनिफीट दिवंक शकता हे आयज सगळ्या लोकांनी स्वताक विचारपाची गरज आसा. हे जे प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन्स जे आसा पळय तितून फक्त पयशेकार लोक एज्युकेशन घेवंक शकता. तशेंच जे पेपर लिक्सा खातीर जे ते लोक जनरली पयशेकार, कित्याक 15 लाख 10 लाख दिवन जर तुमी पेपर विकत घेवंक सोदता आनी तितून एफर्ट घालूंक ते एफर्ट न घालपी आनी पयशे दिवन हे पेपर विकत घेवपी लोक आमचे गरीब आनी रुरल एरियांतले आसता. हे आसता प्रिविलेज लोक आनी आयच्या दिसाक फक्त अमक्या कॅटेगरी जे लोकां कडेन पयशे आसा तांकां सगळे सोय सुविधा दिवन एक खंय तरी बहुजन समाज जावं जे आमचे बॅकवर्ड जे सेक्शन्स आसा सोसायटीचे तांकां आनीक फाटल्यान खंय तरी धुकलोवन तेंचे फूल एक्झिस्टन्सूच आमच्या कंट्रीन काबार करपाचें काम म्हाका दिसता BJP सद्या करीत आसा आनी हे सिस्टमॅटिकली सगळ्या लेवलाचेर चालू आसा. काल जे आमी दिल्लीन पळयलां पुलिसींग जे दिल्लीन जाल्लें की चेडवां भुरगीं जी 8-9 वर्सांची भुरगीं पासून ही कितें क्वेश्चन कितें विचारता, ऑल दे वॉन्टेड वॉज अकावंटेबिलिटी की आमकां उत्तर दियात की आमचें फ्युचर सेक्युअर आसा काय ना. आनी हे तेंच्यांनी क्वेश्चन मागला म्हणून 2-3 जाण जे स्वताक इंडियेचे राजा समजता आनी एक डिक्टेटरशीप चलयता तांकां दिसता की आमी जशें म्हणटले तशेंच फुडें जातले. अजून पर्यंत म्हाका दिसता तांकां हे रियलायज जावंक ना की इंडियाचें पॉप्युलेशन आनी जे बिलो द एज ऑफ 40 हांव सदांच म्हणटा आयजच्या दिसाक मोर दॅन 50% ऑफ आवर पॉप्युलेशन इज कन्सिस्टींग ऑफ यूथ. जे न्यू वोटर आसा तांकां तुमी अशें डिसरिगार्ड करून सामकें कुत्र्या भाशेन काल वागयलात थंय. खुबशे तरी म्हाका दिसता पुलीस विदावट युनिफॉर्म आसले, विदावट नेम टॅग आसले तांकां आयडेंटिफाय करूंक गावना. गाडयो तेंच्यांनी मोडून उडयल्यो सो दॅट ब्लेम कॅन बी पूट ऑन द प्रोटेस्टर्स. जी प्रोटेस्ट 20 दीस चालू आसा विदावट एनी इन्सिडंट, ती कालच्याच दिसाक पुलिसाचो इतलो प्रेजन्स जावन सोनम वांगचुक उखल्ल्या मागीर इतले अग्रेसीव आनी इतले डेंजरस आनी रायट टायप सिच्युएशन कित्याक करून हेंच्यांनी केलें. अमित शाह म्हाका दिसता जशें गुजराताक सिच्युएशन जाल्ली नरेंद्र मोदी थंय CM आसतना तशीच सिच्युएशन म्हाका दिसता इंडियेक क्रिएट करूंक सोदता. पण इवन ते इतली मारहाण आनी बडयो सगळ्यांच्यो खावनूय रातचे प्रोटेस्टर्स तांकां ताळयो मारताले आनी सगळ्या पुलिसींक वेलकम करताले. हितून एक सिद्ध जावन येता की आमचे यूथ जे आसा तांकां तेंची फ्युचर आनी तेंचे जे फुडें जनरेशन राखपाक जाय पळय त्याच डायरेक्शनान काम करपाक म्हाका दिसता एक जी दिशा तेंच्यांनी घेतल्या त्याच दिशेन रावतले. आनी जे डायवर्जन करून जे बाकीचे मेस करपाच्या खातीर जे BJP सगळी कडेन करता पळय ते म्हाका दिसता ते त्या हितून येवपाचें ना. युथान सदांच सगळ्या कंट्रींक इंडियेकूच न्हू पण सगळ्याच कंट्रीन सदांच एक फुडें लूक फॉवर्ड म्हणटा तशें करपाच्या खातीर एक आमी यूथ आनी यंग जनरेशना कडेन पळयता. पण जर आमी शिक्षणा कडेन लक्ष न दिवन तांकां जर मार घालपी रस्त्यार झेंडो घेवन भोंवपी झगडी करपी असले टायपचे जनरेशन क्रिएट केलें जाल्यार इंडियेचें फ्युचर कशें आसतलें हें म्हाका दिसता आमी विचार करपाची गरज आसा. आनी एट द सेम टायम हे जे प्रोटेस्ट चालू आसा ताका हांव मागता की गोंयच्या सगळ्या लोकांनी जे गोंयानूय जे प्रोटेस्ट ह्या डायरेक्शनान जे नीट पेपर लीक जावं युथाच्या सपोर्टान आसा तितून सगळ्या लोकांनी पार्टी न पळयता एक फ्युचर जनरेशन सेक्युअर करपाच्या खातीर आमी सगळ्यांनी वांगडा जावपाक जाय. जात धर्म सगळे जे आमचे डिफरन्शिएटींग फॅक्टर्स आसा ते सोडून
फक्त यूथ आनी आमचे फ्युचर इंडियेचें कशें आसपाक जाय हेचेर लक्ष दवरून फुडें काम करपाची गरज आसा. सो हांव मागता की गोंयच्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक सांगो नाका की तुमी अमक्या प्रोटेस्टाक वचूं नाका. तुमी तुमच्या भुरग्यांक घेवन त्या प्रोटेस्टाक या, कित्याक अशेंच वांगडा रावनूच तुमची फॅमिली जावं आमची स्टेट आनी आमची कंट्री फुडें वयतली. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.